आयतारा केप्यात भाजपाचो 24वा भव्य मेळावो जालो। आता मेरेन राज्यात कोट्यांची उदरगतीची कामां जाल्यात। परत गोंयांत कमळूच फुलतले अशें संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां। ह्या वेळार मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्ते हजर आसले। आरडेक्स गुवाहाटीर केपेच्यान सोमेश देसाई। भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा आजचे चित्र हे आगळे वेगळे असा। आजचे चित्र फेब्रुवारीतल्या निवडणुकी संदर्भातलो शुभ संकेत दाखयता। आयची उत्स्फूर्त संख्या म्हणजे ज्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो आमदार ना ती संख्या फुडले संकेत दाखयता। एक बरे असा सुभाष बाबा कडल्यान कळ्ळे की आमदार हांगा फॅमिली राज्य करपाक सोदता ह्या परिसरात। फाटल्या फावटी जेणे फॅमिली राज्य करपाचो प्रयत्न केलो तांकां गोंयच्या जनतेन जागा दाखयल्या। तुमच्या आमदाराक हीच बुद्ध येवं। ताणे म्हटलं की सांग्यार बायल रावता, सावित्री थंय रावता, सत्यवान मागीर तुमकां पडलो। पर्यंत म्हाका दिसता जवळजवळ 700 काय 800 कोटी रुपया काळो पयसो डायरेक्ट नोटीनी धरलो। बँकान डेपॉझिट केला तातले कितल्या लोकांक टॅक्स भरचो पडटलो ते हांव सांगपाची गरज ना, पण कमीत कमी 2-3 लाख कोटी रुपया टॅक्स येतलो। आणि हो टॅक्स शेवटी जर सरकारा कडेन आयलो जाल्यार सर्वसामान्य मनशाच्या गरजेक तो पावतलो। ताका तरेतरेचे आर्थीक बळ दिवपाक सरकार, केंद्र सरकार ह्या टॅक्साचो वापर करूंक शकता। गोंयची देशाची इकॉनॉमी ही सर्वव्यापी करपाची संधी आणि ताकद ह्या भुमिके फाटल्यान। आज जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतरी ज्यो स्किमी तुमच्या फुडल्यान पावयल्या, हांव एकूच प्रश्न करता की तेणी कित्याक हे करूं ना? आज जर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करूं शकताले, मायनिंग बंद जाले, पैसे कमी जाले आणि खुबश्यो गोष्टी कमी जाल्यो। सरकार जेन्ना 7 वर्साचे काँग्रेसी आशिल्ले तेन्ना खुबशे पैसे सरकाराक येताले, तेन्ना ह्यो स्किमी खंय वयताल्यो? आज जसे सुभाष बाबान सांगला, बाकीच्या उलोवपांनी सांगला की ह्यो गोष्टी खंय वयताल्यो, हे कोणे बंद केल्यो, लोकां खातीर करपाच्यो कोणे बंद केल्यो? आज सरकार जेन्ना मनोहरभाई चीफ मिनिस्टर आसा, आता लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर आसा, ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक जेन्ना आमचे केपें तालुक्यान हांव आमदार कुडचड्या वयलो तालुकाचो आमदार, तशेंच तुमचे तालुक्यान म्हाका खबर आसा की मोर देन 5,500 महिलांक हे स्कीम मेवता 1,500 रुपया म्हयन्याक। जसे सुभाष बाबान सांगला की 1,500 माझ्या बहिणीक 1 लाख रुपया ऑलरेडी मेवल्ले आसा। जाणटे आमचे आवय बापाय समान